नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाके स्वागत. मस्त काळ दुखून आमगेल मंजेश्वर म्हळ्यार एक सिरीज घालता आयल्याची. ह्या सिरीजा भितर आमगेल मंजेश्वरचे मस्त व्यक्तींगेले इंट्रोडक्शन तुमकां दिल्लेलें आसा. आज ही एक व्यक्ती इंट्रोड्यूस करूं हांव इच्छी पावता. कोण म्हण आमी पळया. आमगेले शैलज मास्टरनी म्हणटाचे आमगेल मंजेश्वरचे श्रीमद अनंतेश्वर टेम्पल स्कूलाचे निवृत्त शिक्षकी जावन आसा. मास्टरनी आमगेले ह्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत. नमस्कार. शैलज मास्टरनी बगे सांगचे जाल्यार मास्टरनीचे तांगेले सेल्फ इंट्रोड्यूस करताचे आमकां. मास्टरनी तुमी खंय शिकिल्लीची, खंय शिकयलेले तुमगेले एक बगे एक सना माहिती दिल्या परत. आनी कॅमेरा येद्रा रेडी नाची येवच्याक केन्ना येनाची हाज्या वताय कोरना पोनोडा पळय सांग. म्हजें नांव शैलज म्हणून. शैलजा कामत. शैलजा कामत. हांव मंजेश्वरची हांगाची वडेली. हांगा आमगेले एसएटी स्कुलांतूची एका क्लास नर्सरी दुखून 2ची क्लास जाय. मागीर कोडयालांतू गणपती हायस्कूल आनी केंद्रा स्कुलांतू केंद्रा कॉलेजांतू डिग्री जाल्या. मागीर गव्हर्मेंट एज्युकेशन बीएड कॉलेजांतू बीएड जाल्या. ताजे नंतर म्हाका हांगा उदय इंग्लीश मिडियमाक फर्स्ट काम मेळ्ळें. मागीर ताजे नंतर हांवें आमगेले देवस्थाना स्कूल एसएटी हायस्कुलांतू हांव सर्वीस केली. म्हाका 29 वर्सां सर्वीस केल्या. हांव आतां रिटायर्ड जावन 8 वर्सां जालीं. मनुष्य कशें म्हळ्यार आमगे लायफा भितर आमगेले म्हळ्यार एक धर्म म्हूण आसता. धर्म म्हळ्यार सामाजीक आसा पुरो, शैक्षणीक आसा पुरो, धार्मीक आसा पुरो, अशें वेगवेगळ क्षेत्रां भितर आमगेले म्हळ्यार एक आमगे लायफांत आमी कसलेपणी एक कॉन्ट्रिब्यूट करका जाल्यार मात्र आमगेले एक जिवनाचे एक अर्थवत्त जावन आशिल्लें आमगेले जिवनाचे. आमी जन्म आयला एक मानव जन्म घेतिला एक सार्थक. आमगेले मास्टरनीन हे 3 अंत भितर तिगे लायफ कॉन्ट्रिब्यूट केला, ताजे खातीर डेडिकेट केला म्हूण सांगूं येता. तांणी न्ही तांगेले सगळे कामत फॅमिली हे विशयां भितर भारी नांव पावला. मास्टरनीन स्कुलां भितर शिकयतना तांगेली 29 वर्साचे अंत भितर मस्त स्कुलांतू काम केला. स्कुलांतू शिक्षकी म्हळ्यार शिकोवच आसताची. त्या नंतर चेडवांक विंगड कार्यक्रमाक व्हरचे करचे, तांकां ट्रेनिंग दिवचे तशें मस्त नमुन्यार केला. त्या खंयची सेवा म्हळ्यार फलापेक्षेर न्हय ते केलेले. आत्ताही मास्टरनी सन्न चेडवांक आमगेल्या गांवच्या चेडवांक भजन शिकयता आसाची. कसले फलापेक्षा न्हय ते सेवे रुपेर करता आसाची. तशें तांणी मस्त कार्यक्रम आमगेल्या गांवां भितर सेवे रुपेर करता आसाची. तांत भितर एक उबारून सांगचे नमुने म्हळ्यार स्पेशल जावन फोकस करून सांगचे म्हळ्यार आमगेल्या मंजेश्वर देवस्थानां तुमी पळोवन अशा पुरोची भितर वयर सुत्त अशा पुरो, देवस्थाना भायले प्रांगणात सुत्त अशा पुरो. खंय कॉन्क्रीट सिमेंट कसले घालना, शेणान येलात. शेणान येल म्हळ्यार तुमकां गोत आसा ताका मस्त मेंटेनन्स जावका. म्हळ्यार मेंटेनन्स म्हळ्यार कसले शेण घालचे. 15 दिसा एक पंता महिना एक वेळा ते शेण घालून चंद रितीर दवरला मात्र ताका एक चंद आसचे. थोडे भायले सुत्ताक षष्टी टायमार दुखून स्टार्ट मे वैशाख पुनवताय. भितर वयर सुद्धा 12 महिने शेण घालचे कार्यक्रम असता. त्यावेळी कसलेय फलापेक्षा नातिले ते सेवे रुपेरी आमगेल गांवचे महिला वृंद एक ते शेण मर्दन म्हळ्यार शेण घालचे कार्यक्रम प्रति महिन्याक करता आसाची. तांचे एक टीम लिडर म्हणून सांगू येत मास्टर ते मस्त जनांक ओट्ट करून बायल मनशी ओट्ट करून ते एक ते शेण घालचे कार्यक्रम ते एक सांगना नातील जायना. ते म्हळ्यार व्हड एक सेव ती देवाली. मस्त आमी दुड्ड दिता अशा पुरो कसं की पुरो डोनेट करता अशा पुरो जाल्यार ते प्रति महिन्याक वचून तांगे टिमा घेवन वचून ते शेण घालचे एक सेवा आसा पळय व्हडी सेवा. तशीची रंगोली घालची देवस्थाना विंगड कार्यक्रमांत एकादशी वय भजने वेळार पुराय कडेन महामाया गुडी अशा पुरो देवस्थाना अशा पुरो ते एक तांगे टिमा घेवन वचून रंगोल घालचे कार्यक्रम तशी मस्त भितर मास्टरनी लायक काम करता आसा. अनेक एक सांगचे कसं म्हळ्यार तुमी देवस्थानांत उत्सवा वेळार न्हय देवस्थाना भितर देवस्थान म्हळ्यार आमगेले मंजेश्वर देवस्थाना मात न्हय आमगेले साधारण GSB टेम्पल जावन पुराय मस्त देवस्थाना भितर रात्री देवान उत्सव बारसोन वतना रात्रीचे स्पेशली एक इलाली म्हूण धरताचे अशी 2 सायडाक अशें करून धरताचे. हांव दाखयत तुमकां ताजी पुराय क्लिपिंग.
ते हे पळय इलालीक वयल्यान एक इलाली चेंडू म्हणून घालताची ते उज्ज जोळक जाल्यार ते दिवू तो देवा लागी उजवाडाक व्हरचे ते न उजवाडाक व्हरचे ते आता कितले इलेक्ट्रिफाय जावन अशा पुरो कस कसं नमने मिनिएचर्स दुसरे लाईट असल्यार ही इलाली चंद आहे विंगड कंच्या काही ते इलालीक तावडीक चेंडू म्हण अशें एक अवंगार सुतवान एक रिंग घालताची ते खंयी मेळना म्हळ्यार खंय मेळना म्हळ्यार रेडीमेड मेळना खंय दुखून इम्पोर्ट जावन येना ते आमगेले गांवचे जनान ते गांवचे जनान देवाक सेवे रुपारी शुभ्र अंगालान करचे तेवय मास्टरान करता ते आतां कशी करचे म्हण पळय आमकां मास्टरान दाखयता इलाली चेंडू म्हळ्यार हे नव हे ताका ते इलालीक पळय अशें करून घालचे नव तेल्लां बुड्डोन अशें करून घालचे हे पळय वट्ट्या आंबडशेस ते कशें करचे म्हण आमकां मास्टरान दाखोवन दिता ಫಸ್ಟ್ ಆಮ್ಗಲೆ ಪರ ಶುಭ್ರ ಜಾವನಿಶಿಲ ಆಮ್ಗಲೆ ತಕ್ರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು घेवಕ धव आमगाले काढवा शुभ्र जावन अशी लावंगाले म्हळ्यार क्लीन लायकोन हुंबळे लावंगाले तेच यूज करचे त्यामुळे आम्ही देवाल कामां यूज करता असाची तशी कटकोन घेऊन जाता असं पूर लॉंग दिगज कट करचे न्हू अशें करून थोडा कटकोन घेवचे मेरेशी हाताक अशें दवरून अशें करून सुतवाचे कितले व्हड जावका तितले व्हड आमी दवरून सुतवा ते उचयता अशी कितले दाट जाव का तितले वय दाट जाल्यार चांग मस्त वेळटन तो आसता न्हू जळटा न्हू अशी अशें करून घेवन जातरी विंगडावंक घालाना ताका बायलांना सुतून घेवचें अशें दवरून गट्टी करून सुतवाचें ते राउंड कान टाईट करता टाईट करता येवचें हें म्हाका कशें केलें मिगेल अम्मान मिगेल आनू देवस्थान आसता पక్కన देवस्थान मस्त सर्विस केला आनू क्लर्क जावन आशिल्लो मॅनेजर जावन आशिल्लो तेन्ना पక్కన ते शॉर्ट जाल्यार हांगा आमकां घर कडेन सांगतना आमकां कोण दिता आशिल्ली ताजे नंतर आतां म्हाका पुरसाद मेळ्ळेलो तावळ परे हांव करून दिता हय हे आता मास्टरने अशी करता अशीच आमगेल्या देवस्थाना भितर मस्त जन आसा आमगेल्या गांवां भितर अशीच इलाली चेंडू करून देवाक सेवे रुपेर दिवचे तेवे आमगेल्या षष्टी लाग घेतना चड डिमांड चड आसता मस्त दिवस उत्सव काय जावका वय प्रति उत्सव वर्सभर उत्सव जावका षष्टीक मस्त चड जावका देखून हे टायमार प्रतीची गांवची मस्त जन हे देवाक करून दिताची पास अनेक एक राउंड सुतवाचे गट्टी जाता हंगा हांव मात न्हय म्हाका हेल्प करूंक आमगेल्या घरा रग्गीची नवनीत मा येता तेगेल दुव वैष्णवी तिवे करून दिता यो वैष्णवी यो मस्त जनान ಒಟ್ಟು करून करताची तानी ना प्रेमा भट्टा तिने अनुषा नायक करून दिवचे आसा आमकां नरसिंह हेगड्यान फुडें अवंगल सुमार हाण दिलेलो तेन्ना आमी पुरो जनान ಒಟ್ಟು करून सुमार करून दिलो 1000 लागी की करून दिलो तशी फुडली वर्सा कर न्ही ಒಂದು ಮೇರ್ ಕೋರಿ ಅವನ್ ಸಮನು ಮೇರೆಶ್ ಕಟ್ಕೋರ್ನು ಕಟ್ಟುಗಾಲುಕ ನವ ಕಟ್ಟುಗಾಲುಕ ಗಾಂಟಿಗಾನು अशी गांडी घालून जालें हें सोड का म्हणचे अम्माने इथे म्हळ्यार तुम ते तिमून घालता न्हू हें तुजें उज्ज दिवचें सुलभ जाता हाका दिवचें ते लागू वेळ जाता तशें सोडल्यार हाका एप्लायची एक आयडिया हें शंग तूं दी सोडल्यार ताका वय ज्योती लावच्याक सुलभ जाता ते ताका घेता तिंबिले हाका चेंडाक नव हे वय हें अशें सोडल्यार बारी लायक पण आता तुम्ही एक इलालीचे एक चेंडू म्हळ्यार कशें करचें म्हणून पळयलें तुम्ही पळय साध्य आसल्यार तुमगे लागीं आशिल्ल्या देवस्थाना भितर घरकडला एक शुभ्र अंगाल सवय म्हणून जाल्यार तुम्ही पुराजन वय कॉटन जावका त्या एक कॉटनाची यूज करता कॉटन अंगालान पळय कितले चंद करून केला एक ही एक कोणा कळना नतिले कोणाला येद्राक शो ऑफ करना नतिले एक सेवय हे आता व्हरून तुम्ही कसं करचें
हे आमी आतां ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ನು अशी तश कोर तेशकोंदून अग्रारा ಒಂದು ಇತ್ತಾಚೆ पण हंग मस्तानीन कोरून दवरला पळय हे ओर्नत देवस्थानाचे अग्रहारा भितर दिवचे ते उत्सव दिसारी तांणी तेल्ला अंतू फस्ट तिंबोन दवरताचे तिंबोन दवरतरी ते मागीर घाल इलाले बरतन ताका घालचे हे पुराय करच्याक हाजी पुराय काम करच्याक म्हणा ते करेक्ट ते टायमार तिंबोचे घालच्याक पुराय विंगड अपॉइंटमेंट आसा न्हू ताजे जन विंगड आसत ते तो माम करताचे चंदकून ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಾರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ అని ಜೌಚ್ ಪಶಿ ಪೂಡಿ ಕಾಲಾರಿ ದೇವಾಲ್ ಉತ್ಸವ ಬಾರ್ ಸರ್ತನ ಉಜ್ವಾಡ ಕತ್ತಿರ ಹಿಲಾಲಿ ಮಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏವನ ಶಾಪುರ ಅತ್ತೈತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜತ್ತಗೆಲ್ಲ ಹಿಲಾಲಿ ಮಳೆರಿ ಎದೊಳ್ ಪಳೈ ನನ್ನ ತಿಳ್ಜನಾಂಕ ತಜ್ಜೆ ಓ ಚೆಂಡು ಕಶಿ घालताची ते कशी जळता म्हण सांगून सुमार क्लिपिंग साव एंड घालला हे व्हिडिओचे एंड तनक पळयाची हो व्हिडिओ अशी चौक कटकोन अजे अवंगलाचे हिलाली चेंड मात नाही वात ही करताची अशी करून ते देवस्थाना भाईल सुत्ताक भितर सुत्ताक पर दीपराधन म्हणून देवाना टायमारी देवान भितर वतना पर भितवेल सुत्ताक रात्रीचे तेरा सुत्ताक पुरा आरती दीपराधन जोळोचे आसा ते दीपराधनेक असले अवंगालाची वाती करताची मास्टरनी आमकां इतले वेळो हिलाली चेंडू कशी करचे गरकड आशिल्ले वेस्ट अवंगाले म्हळ्यार चांग अवंगाले क्लीन करून उंबोळून ताजेन इलाली चेंडू कशी करचे म्हणून आमकां डिटेल दाखयले तुम्ही पुरा जनान पळयले तांणी बिझी आसा पण इतले कामा मध्ये भितरी षष्टी लाग गेले आमकां इतले कामा मध्ये भितरी आमकां टायम आस करून आमकां इतले चंद कोण सांगून दिलेले म्हाकाय तुमकाय मास्टरनी तुमकां धन्यवाद धन्यवाद